राजेश बाब खंय तरी आयज एक सकाळी एक आयको येयलें की केतन भाटीकर खंय तरी इन्सिडेंटान एक्सपायर जाल्लो आसा म्हणून एज अ पॉलिटिकल हितूरूय क्षेत्रांत तो फोंडा हितूर आशिल्लो कितें ह्या वेळार सांगूंक सोदता तुमी? डॉक्टर केतन भाटीकाराचे दुखद निधन जालें हें आयकून खूब वायट दिसलें. ते डॉक्टर केतन भाटीकर बरो सोशल वर्कर आनी तेणें सेल्फलेस काम फोंड्या खातीर खूब केलां आनी जेन्ना आयकलें तेन्ना खूब वायट दिसलें. आनी हांव म्हाज्या फॅमिलीच्या वतीन देवा कडेन मागता की तेंचे फॅमिलीक हो लॉस जाला तो लॉस शक्ती दिवची तांकां लॉस जो केतन भाटीकर आज आमच्या मदीं ना ते तांकां देवा कडेन मागता की तांकां शक्ती दिवची हो लॉस तांकां सहन करता आनी आमचे आनी तेजे आत्म्याक देवान शांती दिवची ते सांगता. एक पॉलिटिकल लिडर म्हणून जेन्ना ते ह्या फोंडा भागान आमी पळयताले की तुमी बीन हितूर इलेक्शनाक रावन वावरताले आनी तेंचेंय काम तुमी पळयलां आसतलें. सो कितें एकंदर दिसता की कशें तेंचेलें हें आसतलें म्हणल्यार ते जेन्ना वावरताले फोंडा की लोकांक लागून सोशल वर्कर इवन पेंडेमीक आसलें हें कोवीड पेंडेमीक तेन्नाय लोक म्हणटा की खूब जाणांक तेंच्यांनी हेल्प केलो. सो अरावंड नेचरा बद्दल तेंचें कितें सांगूंक सोदता तेंचो ते सेल्फलेस काम करताले. तेणे बरें सोशल वर्क केलां आनी जे कोवीड पेंडेमीक आसूं आनी हरशीं बीन ते लोकांक खूब तेणे मदत केलां आनी तें पळयलां हांवें की तेंचें कार्य तेंचें काम सोशल वर्क जे ते करताले आनी सेल्फलेस काम तेणे केलें. आनी आज जे दुखद निधन जालें तेंचें खूब वायट दिसलें आयकून की इतलें बरें तेणें काम फोंड्या खातीर फोंड्या लोकां खातीर केलें आनी अशें जालें म्हणून म्हाका तेन्ना सकाळी कळ्ळें. फोंडेकारा तेंचे एबसन्स फेड जातलें. हय ऑफकोर्स जातलें की तेणी हांगा काम केलां आनी खूब वर्सां काम करताले ते सो एबसन्स फेड सगळ्याक जातलें. तेंचें एक म्हणणें आसलेलें की सदांच ID हॉस्पिटल आहा थंय CT स्कॅन जावं ब्लड बँक हो येवचें म्हणून तेंची सदांच मागणी आसताली. ह्या विशयाचेर तुमी फुडें भर दितले काय कशें कितें? ते आतां ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां की आमचें हॉस्पिटल जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिक्लेअर केलें ते आतां प्रोसेस चालू आसा. ते आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टर ते करून घेतले आनी ते आतां ऑलरेडी प्रोसेस सुरू जाला. सो ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केन्नाय जावपाक शकता. आतां ते प्रोसेस सुरू जाल्या कारणान ते आतां एक टायम थोडो वतलो पूण ते जातलें बेगीन. थँक्यू.